डिचोली बचाव अभियानान पालिका मंडळ आणि मुख्याधिकाऱ्याचे अभिनंदन केला। अभियानान आवाज काढल्या उपरांत पालिकेन दिवचल बाजारातले ते 5 बेकायदेशीर गाडे काढून उडयल्ले। हे कृतीक लागून मुख्याधिकारी आणि नगरसेवकांचे डिचोली बचाव अभियानाचो अध्यक्ष नरेश सावळान उपकार मानले आणि तेच बराबर अजून चालू आशिल्ली बेकायदेशीर कामां बंद करपाचो उलोय मारला। पळयात। डिचोली बचाव अभियानान दिवचल मार्केटातले बेकायदेशीर गाड्यांच्या विरोधात आवाज काढलेलो। टेम्पररी म्हणून सांगत होलसेल सोरो विकपा खातीर परवानो दिल्ल्याचो आरोप अभियानान पालिकेचेर केल्लो आणि ह्या प्रकरणा विरोधात कोर्टात वचपाची तयारी दाखयल्ली। त्या उपरांत पालिकेन रातयां पत्र्याच्या 5 गाडयांक सील ठोकले आणि उपरांत ते गाडे थंयच्यान काडले बी। तांकां मार्गदर्शन करपी मुख्याधिकारी आणि तसो निर्णय घेवपी नगरसेवकांचे अभिनंदन करतानाच दिवचल बाजार पत्रे आणि प्लास्टिक मुक्त करपाचे आवाहनय नरेश सावळान केला। पत्रकार परिषदेक त्याच्याबरोबर शशिकांत नायक, नरेश कडकडे आणि हेर मानेस्त हजर असले। आवाज उठयत असताना डिचोली बचाव अभियानाचे सगळे कार्यकर्ते एकठांय येवन हो आवाज उठयल्लो। तेंचे सगळ्यान पयलीं हांव अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर दिवचल नगरपालिका म्हटली काय चीफ ऑफिसर हो तेंचो एक मार्गदर्शक, तो गायड, तेणे मार्गदर्शन करपाक जाय आणि त्याच्या मार्गदर्शनाचेर म्युनिसिपालिटी काम करता। तो चीफ ऑफिसर, तो एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर अशें आमी सगळे मानता आणि आपल्या कर्तव्याचे पालन करता आसतना तेणे ते गाळे काडपाचें काम जे केलें पळय त्या बद्दल सगळे डिचोली बचाव अभियानाचे कार्यकर्ते आणि आमचे सगळे समस्त दिवचलकार भाव तेंचे अभिनंदन करता। नगरपालिकेन बरीचशी इल्लिगल कामां अजूनय आसात, ती कामां तेंच्यांनी कायदेशीर करची। चुकीची आसात, बऱ्योचश्यो चुका तेंच्या कडल्यान घडटाय बी, त्यो तेंच्यांनी सुदारच्यो आणि लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे दिवचलचे मार्केट हे प्लास्टिक मुक्त आणि दिवचलचे मार्केट पत्रा मुक्त जावचे, इतले म्युनिसिपालिटीच्या नगरसेवका कडेन हांव मागता आणि तेंचे अभिनंदन करता। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर।